नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमक सगळ्यांके आयचे एक विशेष कहाणी प्रेरणाचे कार्यक्रमाक स्वागत करता. हांव जयश्री पै. आज आमगेलोटू एक उल्लेखनीय सोयरे भांगरा पदक घेतिले असिस्टंट इंजिनियर नातलाचे सहाय्यक अभियंत्री आणि संगीताचे आमगेले हिंदुस्थानी संगीताची श्रेष्ठ गायकी श्रीमती वर्षा प्रभू बाळिगा हांनी एक परिश्रम आणि प्रतिभा आणि तशीची श्रद्धाची एक अपूर्व संगम म्हणून सांगित. स्कूल आवत्तनाची शाळा आवत्तनाची विद्याभ्यासू आणि संगीत दोन्हींतूय साधना कोरनू सिव्हिल इंजिनियरिंग अंतू आमगेल विश्वविद्यालयांतू कर्नाटकाचे प्रथम रँक येवनू तेदनाच आमगेले राज्यपालाल हातांतू भांगरा पदक घेतिले ख्याती आणि एक हेग्ಗಳಿಕೆ अंकस. आता सुमार एक 12 वर्ष सुकून कर्नाटक लोकोपयोगी इलाखांतू म्हळ्यार PWD हांगा असिस्टंट इंजिनियर जावन सेवा दितच. तशीची रस्तो आणि सेतुवे निर्माण तसेल महत्वाचे योजनेंतू हांगेल योगदान आसा. आमगेल देशाचे उपराष्ट्रपती त्यांनी भेट दितना ते हेलिपॅड इनचार्ज जावन आमगेर वर्षा ते जबाबदार घेवन चंद कोन मुखार व्हरून नाव घेतिले आसा. आता हाजी वटूची बाल्ल्या सुकुनूची वाड्डो नयिले शास्त्रीय संगीताचे अभ्यास करतची विविध प्रतिष्ठित वेदिकेरी संगीत दिग्गजाले सम्मुखांतू 70 पशी चड गायन कार्यक्रम हांनी साकार केलेले आसा. आनीक करत आसाची हांगेले नाम संकीर्तनाचे आदर्श सेवेक हांका चेन्नईतू प्रतिष्ठित भक्तिधारा म्हळ्यार पदवी दिवन प्रशस्ती दिवन गौरव केला हांका. हांनी बंटवाळचे निवृत्त बँक अधिकारी अर्ला दामोदर प्रभू आणि हांगेल अम्मा ख्यात तबला वादकी श्रीमती अनिता प्रभू हांगेल सुपुत्री. येया आनीक मस्त विषय आम्ही आमगेल वर्षा प्रभू लागे उल्लोनु तंगेले जीवनयान तंगेल अनुभव आणि तंगेल कुटुंब मौल्य उल्लोनु आम्ही प्रेरण घेवया. म्हणतची वर्षा तुमका आमगेल वाहिनींतू स्वागत. नमस्कार. नमस्ते. खुशी दिसत वर्षा भारी एक इंजिनियरिंग जावन संगीताचे तुम्ही वटू घेवन वतस जीवनांचो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमका अभिनंदन आणि कंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके येस. आता तुगेले आम्ही बाल्या सुकून ऐकूया. तुमगेल इंजिनियरिंग पदवी मेळच्याक आणि तो पदवींतूची रँक येवका जल्लारी त्यावेळेस सिव्हिल इंजिनियरिंग घेतिले. सो तुमगेल बाल्यान तुले खंयचे पुरा दिवस तुमका ते हेल्प जाला आणि एक खुशी दिवस कसले असला वडगा असला सांगतो. सुरवेक हांव सांगका म्हण जाल्यार हांव एक GSB कम्युनिटींतू जन्म आयला. सो नायस. ताका हांव मस्त लकी म्हण सांगता. इता म्हळ्यार आमकां मस्त प्राईड आणि लागी असचे विषय देव स्वामी आमगेल धर्मपीठ. आनी नान केन्नाय सांगचे आसा हांव सान आसतना एक पाटी गोवा वतना कैवल्य मठा दिसता सच्चिदानंद सरस्वती स्वाम्यान तांणी म्हाका तांगेल्या पायार बसोन केळी खावन तांणी मेगेले माथ्यार हात दोन ब्लेस केलके म्हळ्यार ह्या चेडवाक सरस्वती लायक ओलवतल रे म्हूण सांगून नाका सांगला काय. तशी ताका एक मेन रिजन मेगेल्या अज्जा मेगेल्या अज्जाल नाव अर्ला विश्वनाथ प्रभू. अज्जान देवाल्या स्वाम्याल मस्त काम केला. मेगेला अज्जा बापम्मा मामम्मा अज्जो तशें आनी सकट जनान मालगड्यांनी त्या जनाल सेव केला. त्या तांगेल त्या गुड डीड्साचे खातीर त्या ब्लेसिंग्स कसल आसा त्या आजी म्हाका मेळटस म्हूण हांव लेखता. वंडरफुल. ताजी ओटूची मेगेला आनम्मान
आमकां वाडोवका जाला मस्त सॅक्रिफायसीस केला ते आमी पळयला वय. आनी लायक संस्कार दिला आमकां खंडित वय वय. ताजे निमित्त आज हांव तुमगेले दुरवर्षा प्रभू बाळेक जावन आज हिंग बसल्या खंडित भारी खुश जाता आणि बापाच तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन. थँक्यू आता तुम्ही भाऊ बहिणी पुराय कितले आसा? म्हाका आमी दोग जाण चेडूं हं. म्हाका बहीण एकली हं. संगीता प्रभू म्हणून आतां वाडीक जावन संगीता गौतम भट्ट हं. तांणी बँगलोरा सेटल जाल्याची हं. ती वय एक सिंगर ओ MNC वर्क करता. ओके गुड गुड. आता तुमगेले बाल्यांत तुले अडीपाय खंडित तुमकां तुम्ही सांगला म्हणकेची आम्मान तबला वाजूचे आम्हा वय. तबला वादकी न्हय वा वय. ताजे निमित्त तुमकां कशी तुमकां हें मेळ्ळा प्रभाव जाल्ला म्हणून सांगीत की ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮಲ್ ನಿಮಿತ್ತಿ ಚಾಜಾವ್ ಕಸಸ್ ಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತು ತಕ್ ಪೂರಾ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ತ ಪೂರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಕಚಿ खंडित इत्याक म्हळ्यारी सांग का म्हणजे जाल्यार अम्माल पोट्टा आसूच टायम आरतुल्यान हांव म्युजिका वटू आस म्हण येता अम्मा वाजिता वय अम्मा तिगेल सांदपणांतल्यान ती तबला वटू आस तशी तिगेल एक सिस्टम तिगेल एक डिसिप्लिन आसा ती म्युजिक प्रॅक्टिस तिगेल डेली भजना तिगेला तबला प्रॅक्टिस म्हणून तशी ताजी वटू ती प्रोग्राम्साक साथी करूं वतशिली भजनेक वतशिली संगीत क्लासा वतशिली तेन्ना आमकां आपोवन व्हरतशिली म्हाका म्हगेल भयणीक आपोवन व्हरतशिली पुरो कडेन आपोवन व्हरता तेदना आमी त्या लायक म्युजिक आयकूंक मेळ्ळा आमकां मस्त व्हेरी गुड ताजे निमित्ती या श्रुती ताळ लय ते आमी केदन शिकल्या आमकां उडग आसना ते ऑटोमॅटीक जावन आमकां येत्तर गेले सांतुल्यान आयकून आयकून आशिल्ली न्ही ती ते येत्तर गेले आमकां तशी तबलाच्या त्या ताळ की विंगड विंगड ताळ लय आनी तबला वाजूकय आमकां वय शिकोवका म्हूण पळय आम्हाका ते आयकूनूच आमकां तबलानी हार्मोनियम पुरा बेसिक्स पुरा वाजू येता साथ करूंक येता व्हेरी नायस भारी अप्रूप अशी पुरो वट्ट जावनेचे वय आतां वर्षा संगीताचे कशी तुमकां फाउंडेशन जाल्ले म्हण आयकलें जी आतां तशें तुमगेले इंजिनियरिंगाक वतरी म्हळ्यार तुमी इंजिनियरिंगान तूं सिव्हिल इंजिनियरिंग घेतिल्लें आसा न्हय ते घेवचे प्रेरण कसले आनी ते फर्स्ट रँक येतना ते राज्यपालाले हातांत घेवचे म्हळ्यार एक व्हड विशय ते घेतना क्षण कशे आशिल्ले ह्या पुरो विशय आमकां एक सांगतवे फस्टाक निमगिला वरी प्रेरणा वय प्रेरण कसं म्हळ्यारी हायस्कूल म्हणटाना P1 जाताना कन्स्ट्रक्शनान ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आशिल्ला ड्रॉइंग्स करचे स्केचेस तशी सिव्हिल इंजिनियरिंगाक ऑप्ट केलें हांवें ताजे नंतर कोणाले निमगिला की सिव्हिल वय म्हगेला एकली कजिना लक्ष्मी पै म्हणून ती MIT तू सिव्हिल इंजिनियरिंग करता आशिल्ली तेदना म्हगेला अक्का तशी ती आमकां पुरा ಸ್ವಲ್ಪ विशय पुरा शेअर करता आशिल्ली ती इंजिनियरिंग फिल्डांत तशी त्या एक इंट्रस्ट डेव्हलप जाल्ल्या प्रेरणा वय गुड हांव इंजिनियरिंग चिकमंगळुराचे आदिचुंचनगिरी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी शिकिल्ली तेदना हांव त्या टायमारी म्हगेला मानतू ते चिकमंगळुरा आसच्या नागेश कुमार शेणे म्हणून आनी म्हगेल माव रुपा शेणे तांगेलोटू राबचे आशिल्ला तांगे तेतूलान हांव कॉलेजा वचचे आशिल्ला वय डेली कॉलेजा वचच्या शिकच्या घरा येवच्या असाइनमेंट्स मागीर रिविजन्स पुरा करता आशिल्ली ताजी वटूची म्हगेला लेक्चरर्स प्रोफेसर्स तांणी म्हाका मस्त गायड केला सपोर्ट केला तशी ह्या टायमारी म्हाका त्या रँक मेळच्याक की जो गोल्ड मेडल मेळच्याक एक कारण जावन आशिल्लें आनी सकट जनाक हांव उडगास काणू तांकां म्हगेला ग्रॅटिट्यूड सांगता व्हेरी गुड वय खंडीत आनी ते राज्यपाला हातांत घेवचे म्हणटना कशी तुगेल मनांत आयलें राज्यपालार हातान घेवचे म्हळ्यार ते वन ऑफ द प्रेशियस मोमेंट्स म्हाका वय रँक मेळ जाल्यार भारी खुशी जाला म्हळ्यार म्हगेले एक सिस्टम आशिल्लो हांव त्या लायक म्हळ्यार डेली म्हगेल्या रुटिना वरी हांव शिकता आशिल्ली रँक एक्सपेक्ट केलेला तशी रँक आयला वय तेदना 2013 तू हांगा BTU विश्वेश्वरय्या टेक्नॉलॉजिकल युनिवर्सिटी बेळगांवान तू थंय म्हगेल राज्यपाल डॉक्टर हंसराज भारद्वाज तांगेल हातान म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळें व्हेरी गुड ते क्षण मोमेंट विसरू जायना नाही मना व्हेरी गुड त्या जल तशी आमी कोड्याला आयल्याची कोड्याला येताना म्हगेल्या अण्णा भयणाक कलबा म्हणून
पंडित नरसिंहाचार्य माम हम्म. ताने आमका हांगा स्वाम आशिल्ल्याची सुदिंतीत स्वाम आशिल्ल्याची हा, कोड्याला कोड्यालांतू, अंतू हा. वय तदना रँक सर्टिफिकेट आणि मिगल ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸುದಿಂತಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಕ ಒಂದ್ ಅಕೈಲ हो तांगेल वाटो वय 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 आचार मामा नापोन मेलाला व्हेरी नाईस वय त्या दाखयताना स्वाम्यांक भारी खुशी जाला त्यांनी त्या रँक सर्टिफिकेट आणि गोल्ड मेडल हाता दोन अशी धोर न्हू वर्षा प्रभू म्हण म्हाका आपयला त्या क्षण म्हाका ते कानांतू इको जाता वय 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 त्यामुळे त्या तितल्या मेमोरेबल आस म्हाका हांव त्या मोमेंट्स चेरिश करता आनी म्हाका लायक विशेष दिसाच्या वेदव्यासाक नैवेद्य केलेलो तसले गंध प्रसाद म्हाका स्वाम्यान दिवन ब्लेसिंग्स दिला व्हेरी गुड आज त्या खातीर तुम्ही इतले व्हड चांग तुमगेले कामांत तुम्ही लायक नाव घेता असाची सो मे बी गॉड्स ब्लेसिंग तांत भितर स्वाम्याले आशीर्वाद वय आता तुमगेले वृत्ती जिवनाचे पळया ओके व्हेरी नाईस तुमका लायक अंतू शिकतनाच एक आशीर्वाद मेळ्ळो तुम्ही मुखार येता असत आता वृत्ती जिवनांत PWD तो काम करता असाची थंय तुमगेली जबाबदारी कसं आसा ते रस्तो करचे तंतपुर आसा की आणि तशीची तुमका कसं ते सद्भावना विश्वेश्वरय्य सद्भावना म्हळ्यार एक प्रशस्ती मेळ्ळेली आसा ते पुरा एक विषय सांगता वय हांव इंजिनियरिंग जातरी एक वर्ष प्रायव्हेट कंपनीत काम केला 2014 तू म्हाका KPSC थ्रू कर्नाटका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंटांतू असिस्टंट इंजिनियर जावन म्हाका सिलेक्शन जाला तशी म्हगेल्या फर्स्ट पोस्टिंग कोड्यालांतूची नॅशनल हायवे डिव्हिजनांतू तुलान हांव म्हगेल करियर स्टार्ट केला त्या पोस्टिंग मेळका जाल्यार म्हाका त्या टायमार रेकमेंड केलेल्या तेदनचे डेप्युटी स्पीकर जावन आशिल्ले MLA जावन आशिल्ले योगेश भट माम तांणी म्हाका कोड्यालाक मेळची तशी रेकमेंड केला तशें तांकां हांव हाजी ग्रॅटिट्यूड सांगता ताजे नंतर आतां सादारण 12 वर्स जाल्या म्हगेल्या डिफरंट ऑफिसांत विंगड रोल्स हांव केला वय असिस्टंट इंजिनियर जावन आतां प्रेझेंटली हांव सब डिव्हिजनांतू वर्क करता सब डिव्हिजन हांगा म्हगेल्या रोल कशी म्हळ्यार आतां एक गव्हर्मेंटांतल्यान एक रोड की ब्रिजेस ज्यो बिल्डिंग्स सँक्शन जावन आयले आमी त्या स्पॉटा वताची इन्स्पेक्ट करून ताका जाय आशिल्ली सर्वेज करयताची सॉयल टेस्टिंग आमकां इम्पॉर्टंट व्हेरी इम्पॉर्टंट सॉयल टेस्टिंग करून सॉयल इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट्सा बेजिसा वयरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट करून ताजे नंतर ताका जाय जाल्यार वरी डिझायन आनी एस्टिमेट करचे त्या डिझायन एस्टिमेट आमी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीला वचून सँक्शन करून हाडचे तर आमगेली जबाबदार आसता ताजे नंतर त्या टेंडर्स जाता त्या विंगड डिपार्टमेंट आमगेल्याची हायर ऑफिसर्सांतू टेंडर्स पुरा जाता टेंडर जावन आपास त्या एक्झिक्युशनाक आमगे लागींची दितात आनी सब डिव्हिजनांतू आमी एक्झिक्यूट करता आसता तुमगेली एक टीम आसता वय 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 म्हळ्यार हांव एक सेक्शन ऑफिसर जावन आतां वर्क करता त्या एक प्रोजेक्टाचे रिलेटेड कसलेय म्हळ्यार जबाबदारी त्या तुगेल्या प्रत्येक रेस्पॉन्सिबिलिटी त्या मेगेल्या आसता त्या प्रोजेक्ट स्टार्ट तुल्यान एंड तारी ताका जाय जाल्यार डॉक्युमेंटेशन तार त्या पुरा मेगेल्या रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता वंडरफुल वंडरफुल घेतान बयशी करता आशिल्ली की सुरू म्हळ्यार हॉट प्रोजेक्ट्स येता न्हू मस्त भंय जाता बट त्या करता 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 एक्सपिरियन्स जाय तितल्या येता चॅलेंजेस मस्त म्हळ्यार मस्त म्हळ्यार सायटांतू नमून वार चॅलेंजेस आसता आमकां टेक्निकली आमकां मस्त चॅलेंजेस फेस करचे आसता अशी डिफरंट कन्स्ट्रेंट्स आसता बट त्या एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जावन आमी आपास गव्हर्मेंट हँड ओव्हर करताना मस्त सॅटिस्फॅक्शन व्हेरी गुड हे प्रोजेक्ट सक्सेस जाल्ले म्हणटाना आनी तेच विश्वेश्वरय्या सद्भावना मेडल कशी मेळ्ळे 2025 लास्ट इयर रूरल एरियांतू सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्विसेस दिल्लेल्या खातीर आमगेल्या सब डिव्हिजन सिलेक्ट जाला लास्ट इयर तशी म्हाका म्हगेल्या AEE आनी म्हगेलो टू एक वर्करच्या आनी कलिगाक आमकां एक जनाक श्री विश्वेश्वरय्या सद्भावना प्रशस्ती दिला तांणी व्हेरी गुड ते तांणी सिलेक्ट करून सब डिव्हिजन रूरल एरियांत आमी सर्विसेस दिला व्हेरी गुड तुमगेल घर आनी कितले दूर आसा ऑफिस
घर ऑफिस मस्त लागेस लगेच बट घर आनी मिगेल साइट्स मस्त दूर दूर असता वय. सायटा विजिट दिच खातीर वय. वत्तर बुका वय वय हांव सायटांत ऑलमोस्ट मेगेला जर्नी पुरा सायटांतूच जत असता मागीर येवन म्हाका ऑफिस वर्कय असता वय बाव ताका जावक आशिल्लें डॉक्युमेंटेशन पुरा आमी करता हे पूर आसून आनी आमगेले वायस प्रेसिडेंटान येतना राधाकृष्णन CP राधाकृष्णन दिसता न्हय वय लास्ट पैरी मेन तू तान्ने येयल्याची राधाकृष्णन सर येयल्याची ताजे लास्ट इयर श्री जगदीप धनकर तान्ने येयल्याची वय. धर्मस्थळ म्हळ्यार ते एक क्षेत्र थंय वय म्हळ्यार डिग्निटरीज येतर असताची थंय कशी म्हळ्यार आमकां PWD स्पेशल एक म्हळ्यार मिसलेनियस मस्त असता मिसलेनियस वर्क्स तशी हेलिपॅड ड्युटी ते आमगेल्या अंडर आसा PWD डिपार्टमेंटान त्या खंयचेय एक गण्य व्यक्ती येता म्हणटा DC तुला आमकां ऑर्डर येता ते एविएशनाचे पुरो तांकां लेटर येता वय लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स पुरो दिवन न्हू त्या हेलिपॅड्स रेडी करता आमी ताका वच्चे रोड्स आनी ताका सराउंडिंग आशिल्ले पुरा ते आमी तांकां रेडी करून दिवका व्हड जबाबदारी वय अबा व्हड जबाबदारी मस्त तांणी येवन वचतात ते हेलिपॅड लँड जे उतारी मस्त एक स्ट्रेस असता बट ताची हान्नी येताना कोण वायस प्रेसिडेंट पुरा येताना आमकां एक 3-4 दीस फुडेंच आमगेले ते हेलिपॅड आमी रेडी कर न्हू त्या CAPF जो CRPF त्या एविएशन विंग तांणी येताची मिलिटरीच्या प्रोटोकॉल्स मस्त असता मागीर तांकां कोणाकय वच्चे दिनाची बट एक इंजिनियरान थंय आसूका त्या आमकां म्हळ्यार एक फायर वय वय एक इंजिनियर एक फायर सर्वीस मागीर एम्ब्युलन्स तशें पुरा मस्त डिपार्टमेंट्स मागीर पोलीस प्रोटेक्शन ह्या पुरा असता आमकां एक जनान थंय आसूका जाता त्या हेलिपॅडान बट ताजे कंप्लीट इन्चार्ज हेलिपॅडाच्या ड्युटी आमकां PWD दिवन आसता डिपार्टमेंट एक युनिक एक्सपिरियन्स त्या वेळार भंय करता म्हळ्यार एवरीथिंग शुड गो थॉरोली स्मूथली लायक विषय लायक आतां आमगेले चेडवांक इंजिनियरींग शिकची चेडवांक तुमगेले 2 सलाह दित की म्हळ्यार तुमी पळय इतले एन्जॉय करता आसाची सिव्हिल इंजिनियर वय तुमकां ते KPSC एग्जामा बैसुका तें एक 2 सेंटेन्स आसला कशें प्रिपेर केल्ले KPSC म्हळ्यार मेगेला म्हाका मेरिट आशिल्ला म्हळ्यार रँक आशिल्ली न्ही ती हांव एप्लाय केला हांव एक्सपेक्ट करनी म्हळ्यार हांव सिलेक्ट जात म्हूण एक्सपेक्ट करनी एप्लाय करून आशिल्ला म्हाका डायरेक्ट इंटरव्यू आपयला तांणी KPSC तू वय तशी डायरेक्ट इंटरव्यू थ्रू आमकां सिलेक्शन जाल्लें बिकॉज ऑफ द रँक मेरिट ऑफ इंजिनियरिंग वय आनी जनरल मेरिटान तू वय जनरल मेरिटान व्हेरी गुड सो आमगेले चेडवान तुमगेले सलाह कसो आसा आत्ताच इंजिनियरींग करचे चेडवांक सांगची कसं म्हळ्यार आमी शिकताना की कसले एक काम धरताना फेल्युअर्स असता बट फेल्युअर इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस ट्राय टिल यू सक्सीड म्हणटा त्या मात्र नाही इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इट इज नॉट द एंड म्हळ्यार पुरा टाइम आमी 100% आमकां रिजल्ट येवच की ना की बट आमी त्या ट्राय करका म्हणच्या व्हेरी गुड लायक वर्षा प्रभू वर्षान केला म्हणके आत्ता ताय तुगेले वृत्ती जीवनाचे आनी तुमगेले इंजिनियरिंगाचे पुरे आमी आयकलेले आसाची आत्ता आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमगेले संगीतयान खंडित त्या एक मस्त जनाल मनाक स्पर्श केलेले आसा तुमगेले संगीत आतां संगीताचे भक्तिगीत संगीतयान सूर करचे पशी पुडेची तुमगेले एक भक्तिगीत ऐकुया ते भक्तिगीत आयकतना सुरवेक आमकां ते पदाचे इम्पॉर्टन्स खंयची पद कशी तुमकां म्हणूक इंट्रस्ट आयले त्या विशयान ते सांगताची सूर करया तुमगेलो गुरू कोण ते सांगयाची संगीतान तू म्हाका बेजिक्स पुरा अम्माला थ्रू मेळ्ळ्या ताजे नंतर म्हाका 8 वर्स प्रायरी पुत्तूरान तू विश्व हिंदू परिषद म्हूण एक प्लेस थंय श्रीमती नागवेणी आर हेगडे हांणी क्लासेस घेता आशिल्ल्याची हांणी म्हगेलो गुरू प्राथमीक गुरू तांगे लागीं आमी स्कूल जातरी सॅटर्डेज आमान आमकां आपोवन व्हरच्या थंय क्लासेस घेवन येवचे मागीर तशीची हांव 8 चुल्यान म्हगेले PUC तार मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक जाला म्हाका शिकवणे टायमार मागीर तांणी हांगा अळकेन तू तांगेले घर कडेन क्लास घेतला तशें इंजिनियरींग टायमार हांव तांगेले घर कडेन वचून तांगेले शिकता आशिल्ली ग्रेट वय तशी ज्युनियर संगीतान तो ज्युनियर सिनियर परीक्षा पुरा हांव दिला तांगेले थ्रू व्हेरी गुड आतां तुगेलें भजन ऐकुया वय ती मागर काय ओके
ह्या वर्सा बंटवाळ तेरा टायमारी हम्म. आम्ही एक म्युझिक अल्बम रिलीज केला. हम्म. आमगेल बंटवाळ तेरा वैशिष्ट्य कसं म्हळ्यार हिची ब्रगबेटे हम्म. प्रसिद्ध जावन आसा आमगेल बंटवाळ तेराचे. तशी ताजे वयर एक पद्य केला. आणि आमगेल बंटवाळा वैशिष्ट्य कसं म्हळ्यार आमकां वेंकटरमण देवस्थान ताजे एदोर जीवनदी नेत्रावती आणि थंयची त्या तडेरी आमगेल्या काशीमठा स्वाम्या श्री देवेंद्र तीर्थ स्वाम्याला वृंदावन आसा. तशी त्या तिनी सन्निधान आमकां बंटवाळांतू वटोवची वय आशिल्ली न्ही ती मस्त त्या वटपुरा क्षेत्र म्हणूची आम्ही ताका नमगून आयल्याची. व्हेरी गुड लायक एक ताका हें आसा पवित्रते आसा त्या देवस्थानाक. तशी ह्या वर्सा ताराक त्या पद्य आम्ही श्रीमती शकुंतळा आर्किणी तांणी बरयला. ताका इनपुट्स दिलेले पुरो आमी गेला अन्नान ते कसं कसं म्हळ्यार ताजे कॉन्सेप्ट त्यारा कसं पुराय जगता म्हणून तशी ताजी बेजिसावेर तांणी पद्य बरयला. वय त्या पद्याक राग संयोजनांनी पद्य म्हणलेला हांवेची. व्हेरी गुड आता ऐकूया हांवें ते. वेंकटरमणा संकटहरणा लक्ष्मीरमणा नारायणा अतिपुलकित मंदस्मित नेत्रावती माता देवो वेंकटरमणो जलक्रीडा खेळता अतिपुलकित मंदस्मित नेत्रावती माता देवो वेंकटरमणो जलक्रीडा खेळता नेत्रावती तडेरी विराजमान देवेंद्र गुरु गेले दिव्य सन्निधान देवेंद्र गुरु गेले दिव्य सन्निधान अतिपुलकित मंदस्मित नेत्रावती माता देवो वेंकटरमणो जलक्रीडा खेळता नेत्रावती तडींतु भक्त जन सागर वटपुराधीशु करता नौका विहारू स्वर्गलोक भूइंक देऊता फाल्गुण षष्टिका स्वर्गलोक भूइंक देऊता फाल्गुण षष्टिका लोकोत्तर मृगमेटे उत्सवाचे दिवसात अतिपुलकित मंदस्मित नेत्रावती माता देवो वेंकटरमणो जलक्रीडा खेळता ब्रह्मरथ उत्सवात वरसावधी संभ्रमो वरसा पशी वरस चढता कशी सांगू वैभवो परंबळी मोगारे ताता आप्यायमान परंबळी मोगारे ताता आप्यायमान करता वेंकटरमणो इष्टार्थ प्रदान फाल्गुण शुद्ध अष्टमीक करता तीर्थ स्नान नेत्रावती नहीं तुझता गंगावतरण देवेंद्र यतिवराले दिव्य सूक्त चेतना देवेंद्र यतिवराले दिव्य सूक्त चेतना वटपुराधीशा कमळ स्थानाचे अर्पण अतिपुलकित मंदस्मित नेत्रावती माता देवो वेंकटरमणो जलक्रीडा खेळता
अतिपुलकितमन्दस्मितनेत्रावती माता देवो वेङ्कटरमणो जलक्रीडा खेळता देवो वेङ्कटरमणो जलक्रीडा खेळता. ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಜಲ ಸುಮಧುರ ಗಾಯನಾಕ ಖಂಡಿತ ಆಮ್ಗೆಲೆ प्रेक्षकांक इथे भारी खुशी जातली. आत्ता ह्या भक्ती मार्गारीची आम्ही मुखार वतची तुमगेल हिंदुस्तान गायनाचे त्याचे वैशिष्ट्य त्याचे मी कशी तुमगेले जीवन आय मीन व्यक्तित्वक एक रूपण जाला म्हणून सांगित की आत्ता सांगल्यावरी मक्का गुरुल मुखेन त्या विद्या आयल्या हम्म. ताजी ओटूची आमगेल्या घरकडा अर्कुल श्रीनिवास शेणे म्हणून एक मनीस येत तशिलो. हम्म. ही वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जयपूर घराना वोकलिस्ट. तो त्या टायमार आमगे ते येत तशिलो. तागेला एक मस्त स्टुडंट येऊन शिकता आशिल्ल्याची आम्मान तांक साथ करची आशिल्ले. त्या टायमार आम्ही ऐकूचे म्हळ्यार तो मस्त तांगे लेवलचा मॅच करूक आमकां आत्ताय जाय. तेन तू कितली वर्ष म्हाका तेदन आम्ही साना सानाची एक 4-5 वर्साचे चेडूं दिसता. 5 वर्साची तशी आसतला. बट तांगेला जयपूर म्हळ्यार तांगेल गुरु पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपूरवाले म्हणून तांगेल्या जयपूर घराण्याच्या स्पेशालिटीची असच्या मुर्की आणि लयकारी म्हणून त्या लया ओटू खेळची तांणी लयकारी म्हणजे त्या आता एक्सप्लेन करच्या ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता. बट मुर्की म्हळ्यार एक बंदिश घेवन तांतू एक वर्ड हांव ते सांगून दाखयत तुमका. आता यमन रागाच्या तुमरी कृपा बीन म्हणून एक बंदिश त्या तुमरी कृपा बीन म्हणची स्टाईल तांगेला हांव आत्ता ते पॉइंट मनशाक म्हाका जाय ना त्या तितल्या तांणी म्हणता आशिल्ले ते आयकून हांव ಸ್ವಲ್ಪ ट्राय करता. तुमरी कृपा अशी म्हळ्यार त्या तुम म्हणताना त्या इंट्रिकेट जावन तांणी त्या विस्तार करता पळय त्या मुर्कीस म्हणता ताका त्या पुरा तांगेल्या ऐकून कॅच केल तू कॅच करचा म्हाका जाय न्ही म्हळ्यार तांगे लेवल मॅच करू जाय ना तशें त्या ऑब्झर्वेशन की त्या कसं की तांगेल्या एक ब्लेसिंग जावन गेल वयरी अशें खंडित भारी लायक म्हणता तेजे बंदिश आहे तशी ना वय बंदिश म्हणताची एक पद्याक बंदिश म्हणचे त्या म्हळ्यार त्या बंद जावन आसता त्या रागाक कन्स्ट्रेंट जावन आसता ताका बंदिश म्हणचे ताका. लायक विषय. आता तुमगेले संगीताचे विंगड वेदिकेरी तुमकां म्हणूक लायक एक अवकाश मेळत आसा तांतू तुमकां खंयची वेदिकेर भारी लायक जालेले आनी कोणकोणाक मेळूक तुमकां हे मेळ्ळा अवकाश मेळ्ळा. म्हाका एक उडगासच्या प्रोग्राम म्हळ्यार पंडित भीमसेन जोशी मेमोरियल प्रोग्राम त्या मुंबईंत जाल्ला 2016-17 इयर जाल्ला. तदन म्हाका थंय इन्वायट केला. थंय मस्त हॉड नॉलेजेबल गण्य सिंगर्स वोकलिस्ट पुरा थंय आशिल्ल्याची पंडित तुलसीदास बोरकर सर मागीर ओमकारनाथ गुलवाडी पंडित उपेंद्र भट मामू मागीर अशी सुधीर नायक मामू अशी मस्त जन थंय आशिल्ल्याची आनीकय मस्त गण्य व्यक्ती पुरा आशिल्ले म्हाका तांगेले दूर पुरा एक म्युझिक सांगच्या एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा त्या एक मेमोरेबल. ते सिलेक्शन आशिल की ना त्या म्हाका पद्मनाभ पै म्हणून थंय मुंबईचे तांणी म्हाका आपयला. वय लायक तुमकां अवकाश मेळ्ळो अवकाश ते तुमी यूज केले. व्हेरी नायस. तेन्ना वार्डीक जावन आशिल्ले ना वार्डीक स्वल्प फूड. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆತ ನಿಮ್ಗೂ ಚಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ त्यांची बामणाले नी पुरे ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಬಗ್ಗೆ सांगताची तांगेल सपोर्ट कशें आसा म्हणून एक सांगतले. मिगेल बामणू बंटवाळ बाळिगा फॅमिलीच्या महेश बाळिगा म्हणून तू बंटवाळची तुका बंटवाळ बंटवाळ बाळिगा फॅमिली. व्हेरी गुड. तांणी आतां MNC तू बिझनेस एनालिस्ट जावन सेल्स फिनान्सांत वर्क करताची. मिगेल माव बी पांडुरंग बाळिगा तांणी उजरेन तू बिझनेसमॅन. माई प्रभा पी बाळिगा
तांणी हाऊस वाईफ तशी तांगेल सपोर्ट तुमकां भारी लायक तांगेल सपोर्ट नातिल्या हांव अशी स्पेशल खंडित साध्य ना वय प्रति एक स्टेपान तुमिगेल बामणू मिगेल चेडू आनी मिगेल फॅमिली तांणी म्हाका बॅक बोन अशी आसाची तशी त्या अंडरस्टँडिंग आनी सपोर्ट ना आशिल जाल्यार म्हाका खंडीत कसले करूंक जाय खंडीत तेंचे कुटुंबा प्रीती वय. म्हणटाची वय वय आतां तुमकां तिरुपतीन तो उंजल सेवा म्हणल्यार एक प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित सेवा म्हणूक तुमकां अवकाश मेळ्ळो आसा हाजे बद्दल एक सांगता वय वय या उंजल सेवे म्हळ्यार देवाक उंजल म्हळ्यार तमिळान उಯ್ಯಾಲೆ म्हण अर्थ पाळणे तशी उंजल सेवे म्हळ्यार देवाक सांजवाळा दीपालंकार सेवा ಡೈಲಿ नित्य सेवती वय सहस्र दीप जोडोनु ताज नंतर देवा हाणू त्या पाळ्यांत बसून तांणी जोई काडचे त्या टायमार दास साहित्य प्रोजेक्टातुल्यान दासर पद म्हणच्या एक अवकाश त्या भाग्य त्या असं म्हळ्यार तसं त्या ऑडिशन्साक 2019 त्या ऑडिशन्स पयले ऑडिशन्स असता त्या एक म्हाका योगाक अवकाश कोण दिल्लेले हांव आतां उडगास काडका पुत्तूर नरसिंहनायक मामान वय तांणी म्हाका 2019 सांगला वर्षा ऑडिशन जायला एप्लाय करी म्हणून तशी हांव एप्लाय केला तिरुपती वचून ऑडिशन्सांनी दिल्ला तशी सिलेक्ट जाल्ली तशी 2019 तुला नात तारी म्हाका त्या देवार सेव करचे एक भाग्य मेळत खंडीत आमकां एक भारी एक नमने संतोष आमगेले बंटवाळचे चेल्ली बायल मनीशी थंय एक वचून सेवा दितास भारी एक संतोष विषय ते मस्त कष्ट मस्त एप्लिकेशन्स येता की म्हणून वय मस्त मस्त एप्लिकेशन्स असता वय भारी खुशी सिलेक्ट जावन आमकां कॉल करतात तांणी त्या देवाले कॉल येता म्हाका तदना तशी तदना कितले पटी असता ते वर्साक एक पटी तिरुमलेंत असताना 2 पटी वर्सा आपयता आशिल्ल्याची 6 महिना एक पटी आतां म्हाका गोविंदराज टेम्पलान तू आपयला वय रिसेंटली त्या वर्सा एक पटी 4 पटी तशी पुरा आपयता म्हळ्यार त्या तांगेला कोणा येताच पडा तांगेला तांगेल ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂನ್ म्हणका वय 4 म्हळ्यार उंजल सेवे टायमार एक वेदघोष असता देवाक ताजे नंतर अण्णमय्य कृती सांगताची त्या जल्ली कुडले आम्ही दास साहित्य प्रोजेक्टातून एक दासरा पद ताजे नंतर वाजप तशी या पूरा जण सिलेक्शन जावन थंय देवाले दूर ते दासरा पद म्हणजे ग्रुप असता की तू एकलीच असता आम्ही म्हळ्यार मिगेल टीम युजली हांव मिगेल अम्म तबलाक येता तशी आमगेल फॅमिली वताची एक थंच्याची आर्टिस्ट तांणी प्रोवाइड करता वेरी नायस भारी एक व्हड एक अवकाश सो तुगेल गायना निमित्त त्या उंजल सेवा दिल्लो तशीची आत्ता आमगेल श्रोत्रांक आयकुच्याक सगळे स्टार्टिंग जाला आता अपास अनेक खंयचे तुमगेल मोगाचे इष्टाचे भजन एक सांगतो एक दास साहित्य प्रोजेक्टांत वर्क केलें न्ही ती दासाला एक पद्य सांगून दाखयता खंडीत कनकदासान कृती वैकुंठ श्रीहरिया दासर मनेया वैकुंठ श्रीहरिया दासर मनेया बंटनागी बागिल कायुवे ना बंटनागी बागिल कायुवे ಹೊರ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಕಾರ ಸುತ್ತಿನ ಬರುವೆ ಹೊರ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾಕಾರ ಸುತ್ತಿನ ಬರುವೆ ಬರುವ ಹೋಗುವರ ವಿಚಾರಿಸಿ ಬಿಡುವೆ ಕರದಿ ಕಂಬಿಯ ಪೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಲಿರುವೆ ಕರದಿ ಕಂಬಿಯ ಪೊತ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಲಿರುವೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸಂಕದ ಓಲಗದೋಳು ಇರುವೆ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ ನಾ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ
ಮೀಸಲು ಹೂಡಿಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಮೀಸಲು ಹೂಳಿಗವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಶೇಷ ಪ್ರಸಾದವ ಶೇಷ ಪ್ರಸಾದವನುಂಡುಕೊಂಡಿರುವೆ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಶೇಷಗಿರಿ ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ದಾಸರ 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 ಮನೆಯ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ ನಾ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯುವೆ लाय खुशी जाली तुगेले हे माधुर्य स्वरान आमगेले प्रेक्षकांक भारी संतोष जावन आसतले आनी आमगेले संदर्शनाक ते एक आकर्षण जावन आसा खंडितची भारी चांग विशय आतां आमी तुगेले भक्तिधारा हे पदवी मेळले टायटल मेळलें तुका त्या विशयी ऐकूया सांगता हांवें येस 2018 ಅಂತೂ ಭಜನಾಮೃತ ಚೆನ್ನೈ तांणी एक रजिस्टर्ड भजना मंडळी तांणी म्हाका इन्वायट केला प्रोग्रामा खातीर इन्वायट केलेला तशी चेन्नईन तू प्रोग्रामांनी जातरी कोचीन अनंत भट मामथादान आशिल्ल्याची तांगेल हातान म्हाका भक्तिधारा म्हूण एक टायटल दिला थंय चेन्नई वेरी गुड ग्रेट मोमेंट सो तांणी येवन तांणी दिल्लेला सारी खुश आसतली न्हय वय वेरी गुड मागीर ते सकून विंगड प्रेस्टिजियस स्टेजार पुराय तुमकां सर्टिफिकेट्स मेळलेले आसा कॉम्पिटिशनाक गेले सर्टिफिकेट खंयची सर्टिफिकेट खंय मेळलेले तुमकां भारी खुशी जालेले सांतुलान मस्त म्युझिक कॉम्पिटिशन जावत तशिली तशी मस्त सर्टिफिकेट्स मेळ्ळा हांव स्कुलांत आसतना स्टेट लेवल गझल सिंगिंगान ते म्हाका सिलेक्शन जालेलें आसा वय प्रतिभा कारंजी मागीर डिपार्टमेंटा येतरी हांव लास्ट 2 years बॅक 2024 ಅಂತೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಅಂತೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ಪುರ ಜಾತ ತशी थंय पार्टिसिपेट केले वय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आनी हांगा पुरा म्हाका प्राइज आनी मेळ्ळा लायक विषय हत्त वर्ष कुटुंब वृत्ती संगीता हे तिनी तू समतोलन करून व्हरतस हे कशी साध्य जाता म्हण एक सांगतले ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कामाच्यो स्ट्रेस आसता काम आसता संगीत जायना म्हूण खंयचे पूण एक्का वतात तो दोन्ही के चंदायर घेवन मुखार वतस हे हाजी रहस्य कसले या तिन्नी ब्यालन्स म्हाका एकलीच्यान करूं जायना बदची ताका सपोर्ट जावन आशिल्ला मिगेल फॅमिली मिगेल बामण मिगेल चेडूं खंडीत तांणी म्हाका सपोर्ट करना जाल्यार म्हाका कसलेय करूंक साध्य ना वय ताजी वटू म्हाका मिगेल ऑफिसान ते म्हाका सपोर्ट करतात मिगेल हायर्स जेवो म्हाका असिस्ट करतला पुरा तांकां पुरा जनांतल्या सपोर्टा निमित्त मात्र म्हाका हे करूंक साध्य जाता खंडीत म्हळ्यार तुमी तितले तांकां मन आसूं करतना तुमकां प्रति एका तुमकां सपोर्ट मेळटा आसता आतां तुमकां एक धूव आसा आरोही वय तिका तुम्ही कसा नमुन्याचे मौल्य दिवका म्हण लेखला तिका म्युझिका इंटरेस्ट आस की कशी दिवता तुम्ही तिका हांव डेली मिगेला रुटीन आसा हांव मिगेल प्रॅक्टिस सेशना बसता सांजवेळ आयली कुडले प्रॅक्टिसा बसता वय ऑफिसांतल्यान येवन ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ मिगेल प्रॅक्टिस दवरता त्या टायमार तिका सायडाक म्हळ्यार बरोवच्याक तिगेल होमवर्क करूं बसोवच्या हांव मिगेल प्रॅक्टिस जाता आसता तिगेल होमवर्क ते जाता आसता तशें त्या करता करता तिगेल कानांत कशें की वता म्युझिक तिका आंगांत वता आसता म्हण हावले कित्याक म्हळ्यार आमकां आमगेल अम्मान तशीची म्युझिक दिल्लेलें वय तशी तो पद म्हणटा हार्मोनियम जो कसले घेवचे आस हांव श्रुती दवरता तंबूर दवरता वय ओके गुड तंबुरारी प्रॅक्टिस करता तशी तिका
इंटरेस्ट आसता म्युझिकांत इंटरेस्ट आसता रिसेंट उंजल सेवेंतू म्हाका उंजल सेवा दितान कळ्ळी मागीर व्हिडिओ पळयतान केल्ल्या ती मेगेलो टूच ती पद्य सांगता सायडा वयसून वय तशी त्या देवाले दूर म्हाका मिगेल अम्माक आनी मिगेल चेडडाक त्या 3 जनरेशन ओटूच एक सेव दिवच्या म्हाका एक देवान एक योग दिला हाजे पशी वयले हांव कसले एक्सपेक्ट करूं जायना त्यांचे एक मौल्य तुम्ही वय. चेडमा दिता वय. व्हेरी गुड भारी खुशी विषय हो वर्षा आता मिगले क्वेश्चन म्हळारी प्रतिभा की परिश्रम एक सक्सेस जावका जाल्यार तुमकां कसं लायक आस मग खंयचे जावका म्हण सांगताची प्रतिभे असून परिश्रम करनी जाल्यार त्यावे वेस्ट करेक्ट परिश्रम कोर प्रतिभा ना जाल्यार त्यावे वेस्ट सो बोथ गो हँड इन हँड प्रतिभा असुका परिश्रम केल्यार मात्र एक मनीस सक्सेसफुल जाता म्हणून मेगेल एक अभिप्राय ಖಂಡಿತ 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 ते एक जावका जाल्लेची विषय तितले जाता आता आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता आमगेल्या जिवनांत कितले महत्व आसा तुगेल प्रकार तुगेलो अभिप्राय कसो सांगतले ಪುರಂದರದಾಸನ್ सांगला ಕಲಿಯುಗದೊಳು ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು तशी आमगेल कलियुगांतू देवाक ओलुवका जाल्यार आम्ही हरिनाम संकीर्तन करकाके वय तशी हरिनाम संकीर्तने निमित्ती आमकां म्हाका एक देवान त्या ऑपॉर्च्युनिटी दिला म्हणून आमी संगीत साधने निमित्ती तशी त्याच साधने निमित्त आजी म्हाका कसं की हे स्थान मेळ्ळा तशी ताजी मुखेन हांव देवा पळयता ಖಂಡಿತ तुमगेल श्रद्धा तुमगेल साधना परिश्रम सगळे ಒಟ್ಟು जावन तुमकां मेळ्ळलें आसा भारी लायक विषय आतां आमगेल प्रेक्षकांक तुमगेले एक सल्ला कसो संगीता इंट्रस्ट आशिल्ल्यांक संगीता मुखार व्हरका म्हूण सांगता जाल्यार कसो दिता तुमगेल सल्ला संगीतान तुमी कसो शिकलींची न्ही वा तर त्यांचे एक 2 लायन सांगताची आमगेल प्रेक्षकांक हांव मेगेल्या गुरु लागी म्हाका आमी स्कुलांत आसतना एक शिकल्याचे कसं म्हळ्यार हितोपदेशाचे एक वाक्य विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ विद्ये कसं येता विद्ये मात्र पावना ताका विद्या विनय. ददाति विनयम विनयम. विद्ये निमित्त आमकां विनय येता. विनयते येता हंबलनेस येता मॉडेस्टी येता ताजे निमित्त आमगेल कॅरेक्टर आमकां बिल्ड करूंक साध्य जाता ಖಂಡಿತ ಅವೇ विनयाध्याति पात्रताम हम्म. पात्रत्वात् धनम आपनोति हम्म. ताजे निमित्त आमी कसं अर्न करताची करताची, वय, आनी तो आमी वय. मुखार असच्याक जाता ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್च आमकां लायक वय. दिता लायक विषय आत्ता इतलो वेळ आमी तुमगेलो ಒಟ್ಟು बयसून तुमगेल अनुभव तुमगेल एक जीवनयान आयकून आमकां संतोष जाला तुमगेले ते साधना खंयचे साधना तुमगेले इंजिनियर जावन साधना करचे परिश्रमा साधना आनी संगीताचे प्रीती कुटुंबाची प्रीती संगीताचे निश्टे हे पुरा आयकून एक संतोष जाला आमकां एक स्फूर्तीदायक आशिल्लो तुमगेला संगीत यान जेवो वृत्ती यान जेवो आयकुच्याक सो तशीची आमगेले प्रेक्षकांकय मस्त संतोष जावन आसतना म्हण लागता तुमी हांगा येयल्याक तुमगेलो अनुभव आमगेलो तो शेअर केलेल्याक मौल्य तुमगेलो वस्तू हे टायम तुमी आमगेलो कळल्याक तुमकां मस्त धन्यवाद धन्यवाद विश्व कोंकणी ह्या यूट्यूब चॅनलार म्हाका आजी तुमी मोगान इंटरव्यूवा खातीर आपयला तशें तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता येस संगीत ते मन स्पर्श करता मनाक शांती दिता आज आमगेल वर्षा तिगेल सपनाक 2 पाक आशिल्ले जाल्यार एक पाक विद्या आनी एक पाक तिगेल कला ते 2 ಒಟ್ಟು घेवन वयर उठतस न्ही आतां मी आयकलींची तांगेल काणी कला आनी विद्या दोन्ही ಒಟ್ಟು घेवन मुखार वतसाची आमगेल वर्षा प्रभू तांकां देव बरें करो आनी म्हणटाची तुमकां हे हांतू आयकून प्रेरण मेळनाशा पुरो म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची देव सगळ्यांक बर करो तुमकां धन्यवाद